दिस इलेक्शन इज रियली कन्फ्युजिंग. कोड लागलो तरी पार्टी बदलप चालूच आसा. इलेक्शन लागीं पावला पूण फाटल्या 5 वर्सांक इतल्यो सामक्यो पॉलिटिकल चेंजीस जाल्यो. कोण खंयचे पार्टीक गेलो आनी कोण खंयचे पार्टींतल्यान आयलो हें सांगपाची आनी गरज ना. पूण जे पार्टी सोडून गेले ते म्हणे स्वार्थासाठी, जे आले आहे ते काय परमार्थासाठी. काय मंडळी, तुम्ही पण सिरियस गंमत करताय. ज्यांका कळपा जाय तांकां कळ्ळां आसतलें, पूण सगळे तेच करता रे. वा हांगचो थंय वतकीर वायट जाता, पूण तो थंयचो हांगा आयल्यार बरो. एनिवे, पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. जिंदाबाद जिंदाबाद. खंय गेल्लो खंय ना, कितें हाडलें काय ना, लोक खंय थोडे बेश्टेच मारतात बोबो, म्हणटा मायकल लोबो. इलेक्शन 14 फेब्रुवारीक म्हणटकीर सगळ्यांक सुटल्या खाज. मतदार म्हणटा खर्चता, कॅन्डिडेट मेळटा थंय खरपिता. बाप्पा शिवराकालो इंटरव्यू जालो पास. नव्या सीएमालो जातलो कमिशनर, म्हणजेच घेतलो कमिशन. आणि पीएम मोदीची वीकली बात सक्सेसफुल. एका फाटल्यान एक झणझणीत अनाउन्समेंट. जिंदाबाद जिंदाबाद. किंग मेकर, किंग मोमो हे आमी सगळे जाणात, पूण गोंयाक चड गाजता तो किंग मायकल. सो लेट्स क्विकली गो अँड टेक हेड ऑन विथ मिस्टर मायकल लोबो. जिंदाबाद जिंदाबाद. इश्टानो, हो तिळगुळाचो सीझन. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. पूण थोडे लोक असे आसात जे तिळगुळ खावन सुद्दां गोड उलयना. आनी थोडे लोक अशेय आसात जे तिळगुळ खावन तुज्या मुखाल्ल्यान तोंडार तुजे सामके बरे गोड उलयतात आनी फाटल्यान डिस्क्याव. पूण एक मनीस मात असो आसा जो सदांच गोड गोड हांसता. मायकल बाब, वेलकम टू द शो. मायकल बाब, इंडिया हारली मरे साऊथ आफ्रिकेक टेस्ट सिरीज. कितली वर्सां जाली इंडिया म्हूण साऊथ आफ्रिकेक टेस्ट सिरीज जिखच ना मरे मायकल बाब. आमी भायर सरपाक कारण हेच. हा, इंडिया साऊथ आफ्रिके बरोबर सिरीज हारल्या शुक्राराक आनी मायकल लोबो बीजेपींतल्यान भायर सरला 2 दीस पयलीं बुधवाराक. तुका पयलीं खबर आशिल्लें? एक्चुली आसूं आसूं मायकल बाब, ते आनी तूं चड चिंतपा वचनाका. पूण हे पुजारा आनी रहाणे कितले म्हूण तांकां चान्स दिवप वगीच. कितली इनिंग्स जाली ती खेळत ना ते. आनी तांकां साऊथ आफ्रिकेक खेळपा धाडून पुजारा आनी रहाणेक एक व्हडली चूक जाली अशें दिसना तुका? एक वाटेन चूक जाली. हा, गॅरंटीड चूक जाली. चूक जाली तर, कारण पुजारा प्लस रहाणे इज इक्वल टू पुराणे. आता हास हेच आवडटा म्हाका मायकल बाब तुमचे. युअर ब्युटिफूल स्माइल, आपके इसी स्माइल पर आख्खो बार्देस फिदा. और बोलो शक्तिमान. जे लोकांक जाय तेच आमी करपाक जाय. हे आनी कितें आतां मदींच स्लोगन आमचो. कितें सांगता हा, परतो रिपीट कर स्लोगन. जे लोकांक जाय तेच आमी करपाक जाय. वाह 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 वाह, सुन के बहुत अच्छा लगा. आपकी बात ऐसी गोड गोड मँगो जैसी. अजुनी मँगो येवंक ना. मँगो आतां सिजनान येवपाच्या. हे दिगंबर कामत म्हणटा मायकल काँग्रेसींक आयलो होच आमच्या खातीर खरो मानकुरा जावो म्हणून, आनी कांय नाका म्हणटा. मायकल बाब, तुवें सगळ्या परस बरो मानकुरा दामो केन्ना खाला? मंत्री आसतना. तशी न्ही रे मायकल बाब. मंत्री आसतना खाला काय मंत्री नासतना खाला, दॅट आय एम नॉट इंटरेस्टेड. म्हणजे केन्ना खालो तो, म्हणजे म्हाका एक असो यादगार लम्हा, म्हणजे एक बरो असो मुमेंट सांग. अरावंड नोव्हेंबरान. हे कितें हा, आम नोव्हेंबरा जाता. आतां तूं परतो निवडून आयल्यार कलंगूट बी जाता जाल्यार पळोवया आंबे नोव्हेंबराक. हांवें प्लॅन केला ते. मागीर जाले तर लागले आंबे नोव्हेंबराक. आतां दिवाळेक फोवा बरोबर आंबे. मायकल बाब, बाबू आसगांवकार म्हूण कितेंय उलयता. हमने वैक्सीन ले रेला है, जिन्होंने 2 वैक्सीन के रेला है वहीच टुरिस्ट गोवा में ए रेला है. हे कितें, कसली हिंदी उलोवप आतां? तो जाणा ते. तो रॉंग उलयला म्हणून जाणा ते. हिंदी फिल्मांनी संजय दत्त कसो उलयता जाणा हांव. आतां बाबू आसगांवकार बी तागेली मिमिक्री बी कितें करपाक सोदता काय कितें म्हणून कोणा खबर. तेणें कॅच केलें तें. सामकें. आनीक अंदू इलेक्शन 14 फेब्रुवारीक मरे मायकल बाब. सगळें सोडून लोकालो व्हॅलंटायन्स डे उडयलो. हरशीं गार्डनां लायनी लागताल्यो, अंदू वोटींग बुथार लायनी.
किती आहे आता हरशी म्हाका हे व्हॅलेंटायन्स डे बी काय लागणार आहे मायकल बाब पूण आतां आसा एक चली मना आसा म्हज्या म्हणजे तेंय बी अशें म्हजे बद्दल बारीक बारीक इन्फॉर्मेशन खंयच्यान इन्फॉर्मेशन काडटा म्हूण आयकुपा आयलां म्हाका सो पळोवया आतां कशें कितें जाता तें पूण एकच प्रॉब्लेम म्हणल्यार आजकाल खंयच्या ह्या थोड्या चलयांचेर विश्वास दवरपाचो ना कितें करचें म्हूण कांय कळना म्हाका आतां ताका सांग कावजार हात धरून सांग म्हणून पूण ताजे फाटल्यान आनीकूय कितले जाण लागल्यात धमकी दितात म्हाका सामके ते आपल्याल्या तूं कसोच पळोवचो ना म्हूण ताका ते सपनां पळयता आसतले सारकें आं मायकल बाब सपनां पळयता ते पळोवनी सपनां थँक्यू फॉर गिवींग मी सम होप मायकल बाब थँक्यू जिंदाबाद 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 इलेक्शन बी अशें लागीं पावलें न्ही की सगळ्यांक खास सुट्टात कोण इलेक्शनां झगडटा तांकांय बी आनी कोण मत मारता तांकांय बी आनी खाद अशी सुटली मागीर ती खाद सगळे खर्जुवपाक स्टार्ट करतात आतां मास्क बी घालून तितली कळना रे तरी ठो जिंदाबाद जिंदाबाद हें पळय इलेक्शन डिक्लेअर जालें सगळ्यान जाली पूण हो कोरोना सुगान जगपाक म्हणटा तो दिना आनी आतां खंय जांकां 60 जाल्यात तांकां खंय कितें तरी बुस्ट काय बॉनविटा कितें खंय दितले आमगेल्या मडगांवची एकटी बायल हें बुस्ट घेवपाक गेली तर थंय ती नर्स कुचक्क करून इनेसांव दिता ती खंय विचारता 9 म्हयने कंप्लीट जाले काय म्हणून तेन्ना बायलाक कितें शेत दिसता म्हणून सरकारान हें बुस्ट काय कितें पळय दिता तें एक तर 8 म्हयन्यान दिवचें नाजाल्यार 10 म्हयन्यान दिवचें पूण 9 कंप्लीट जातकीर यो म्हणप सामकें चुकीचें सकरान जाली म्हणटकीर आतां हळदी कुकूम तिळगूळ घ्या गोड गोड बोला आनी जो कोण पळय चड उलयता ताका ह्या इलेक्शना उजराड काढात घाण करून उडयल्या सद्याक 2022 वर्स आयिल्लें आसा बेश्टी येवना तें बेश्टी येवना 2021 सोंपलें म्हणटकीर येयलें बेश्टें मना मारलें म्हण येवपा ते काँग्रेसी आमदार न्हू काँग्रेस सोडून बीजेपी आयले म्हणपा एक हांव तितूंतलो पूण हे जे 2022 जे आसा आनी हे इलेक्शन जें आसा आनी हो कोरोनाचो पळय जो आसा बराबर ना तें बराबर ना इतली शी पडटा दोवान थंडी जाता आनी ताळो मातसो दुखपाक लागल्यार टेस्ट केल्यार पॉझिटीव येता हे बराबर न्हू हो कोरोना म्हणटा टीव्ही सिरियला भशेन जाला कारण हो कोरोनाचो पळय जो आसा हो जेन्ना पळय सोंपता दिसता इतल्यान नवे ल्हार येता अशें जावपाक जायना येयलो म्हणटकीर एकच फावटी सारको रावन वचपाक जाय हे ताका कळना भुरगास न्ही तो अजून भुरगो आसा कोरोना 2 वर्सां जाल्या ताका हे ताका कळपाक जाय एक गजाल सांगता सगळीं सांगतात की अंदू थंडी भरपूर पडटा आनी शी खूब खाता म्हणटकीर हांव तुमकां एकच सांगता शी खाता जाल्यार इल्लें कुट्ट करून पिवन न्हिदप कोडुलिंबा पानाचें उदक म्हूण सांगता नाजाल्यार आनी कितें कुट्ट करशात संक्रांतीचे दीस आयले म्हणटकीर तिळगूळ घ्या गोड गोड बोला पूण तिळगूळ खातकीर मनीस खरेंच गोड उलयता काय ना हें जाणून घेवपा खातीर आमी एक एक्सपेरिमेंट केलो एकट्याक तिळगूळ दिलें आनी दुसऱ्या बरो सोरो पिवयलो तिळगूळ खालें तो गायो घालून पळलो पूण जो पळय सोरो पळय पिलो पळय न्ही तो अजून गोड उलयता बरें हांव लागा शिओलेचो दाग छुपाऊ कैसे लागा शिओलेचो दाग मायकल तकलेर येवन बसला रे घरकान तेजी शिओलेन रुसल्या रे आली 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 आता माझी पाळी आली 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 आता माझी पाळी कितें करू काय समजना आ आ आ आ आ कभी खुशी कभी गम कभी खुशी कभी गम उलोवपाचें कांय ना फक्त मास्क घालून ओगी रावपाचें आनी बरें काम करपाचें एक गजाल हांवें पळयल्या की गोंयभर अशे लोक आसात जे हॉटेलांनी गेल्यार
हात धुतगीर टिश्यू पेपर मागतात पूण तेच हात जर घरा कडेन धुले जाल्यार मात कशा कशेय चेड्डेक पुसतात आनी ह्या अशा लोकां पासून आमकां त्या त्या माध्यमांतल्यान सावध रावपाची सामकी गरज आसा. 2 गजाली गोंयांतल्यान इलेक्शना पयलीं वचत अश्यो म्हाका जाल्यार दिसना. एक कोविड-19 आनी दुसरो फडणवीस. म्हाका मुख्यमंत्री हे दिसांनी सदांच सांगता तूं खंय आमचे कडेन सारको उलयना. म्हणटकीर हांवें ताका सांगलें जो आवड तो सर्वाना तोची आवडे देवाला. म्हूण हांवें म्हणलें हांव कोणाकय आवडटा अशें हांवें म्हणलें वागपूच म्हणलें सोडून दिलां. ओगीच रिस्क आनी कित्याक सारकें न्ही. इस साल हम चुनाव में तिल गुल बांटेगा और जो भी डायबिटिक होएगा उसको खाली चना और वो उपकार की सुपारी हम दे रेला है. और जिसको भी लग रेला है कि उनको कोरोना हो रेला है वो RT-PCR टेस्ट करो. RT-PCR मतलब रोज थोडी पी के कोरोना रोको. ये तुमका कळपा जाय. हर एक मनशा नेगेटिव्ह आसपा जाय. पॉझिटिव्ह म्हणतो कोरोना बी. शो मस्ट गो ऑन. जिंदाबाद जिंदाबाद. एक फाटी म्हजी मम्मी पप्पा म्हाका आपोवन यो मातसो बस पळोवया 2 मिनटां कितें उलोवपा जाय म्हणटात. खरें सांगता सगळीं कांडां कुकर्मां एक बरोबर याद जातात. हेच घरवाले म्हाका सकाळी सामके वोट 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 करून अशे तरेन उठयतात की जण काय 3rd वर्ल्ड वॉर सुरू जाला आनी म्हाका एकट्याकूच झगडपा वचपा जाय. ताण अशी लागले मरे. पप्पा ये पप्पा ताण लागले मरे. इल्लें उदक घेवन यो पळोवया. तुका उठून घेवपाक कळना सामको चड आळशी जाला हय. इल्लें उदक घेवन यो रे पप्पा. परत उदक हाड म्हणल्यार येवन सोडकूल फोडटलो. मागीर तस जाल्यार सोडकूल फोडपा येतलो तेन्ना उदक घेवन यो तर. जिंदाबाद जिंदाबाद. एप्पल इज लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एवरी डे. म्हणजे सदां कितें नाल्यार कितें तांगेलो एप्पलाचो प्रोडक्ट चालूच आसता. एप्पल बोले तो आयफोन, एप्पल बोले तो आयपॅड, द हाफ एप्पल रॉक्स. पूण हांव कन्फ्यूज जालां. खंयचो एप्पल घेवप तोच कळना आतां. सो लेट मी आस्क एलेक्सा. एलेक्सा, can you please tell me which Apple product can I afford as per my bank balance? Apple juice. जिंदाबाद जिंदाबाद. इलेक्शनाचो प्रचार सगळे आपल्या पद्धतीन सुरू करतात. पूण देर इज वन मॅन विथ अनोखा अंदाज. तो म्हणजे लायटीचा व्हाळ, वन अँड ओनली निलेश काब्राल. See, by constituency, people are suffering. See, suffering म्हणजे म्हाका लागून न्ही. आयकून घे पात्रांव. They are suffering. शी भरपूर पडटा म्हणे दिसांनी आनी शी पडटकीर मनीस जो आसा आमच्या कुडचड्या वेलो तो कुडकुडपाक लागता. पूण हांवें एक गजाल क्लियर केल्या प्रचाराक भायर सरता आसतना की नेम ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी वी आर चेंजींग फ्रॉम कुडचड्या टू कुडकुडे. न्ही म्हाका तूच सांग इतले जर शी पडटा आमकां अशें पडटलें आमकां अशें कितें तरी चेंजीस करच्यो पडटल्यो न्ही. परत हांव निवडून आयलो की जेन्ना जेन्ना आमच्या कुडचड्यार कडक शी पडटले तेन्ना लोकांचेर आमी GST लायतले. आयकून घे परते आयकून घे न्ही. हे GST लायतले म्हणटा पळय ते GST तुगेले गूड सर्वीस टॅक्स न्ही आहा ते. हे आमचे गोदरेज शाल आनी टोपी GST म्हणल्यार. वन्स अगेन आय वील बी इन पॉवर टू बिकम पॉवरफूल. लोक म्हणटा लायट गेल्यार तूच खांब्यार चड आनी लायट सारकी कर. लायट म्हणटा मागीर रोखडी येता परती आनी लायट वचना. तशें जाल्यार तशें करया आतां. बिकॉज वॉट एवर माय कॉन्स्टिट्युएन्सी पीपल से फ्रॉम आवर कुडचड्या और कुडकुड्या वॉट एवर इट इज दे आर लायक तूं आमचो बरें काम करता तूं यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट. जिंदाबाद जिंदाबाद. तुम्ही टीव्हीचेर खूब तरेचे इंटरव्यू पळयल्यात आसतले. पूण आज एक असो इंटरव्यू आसा. इट इज लायव्ह एक्चुअली. पूण लास्टाक म्हाकाच घालो फोनार. जिंदाबाद जिंदाबाद. नमस्कार. आज हम लेने वाले हैं इंटरव्यू. जो भी सिलेक्ट होगा वो बनेगा कमिश्नर. कमिश्नर म्हणल्यार इलेक्शन जातकीर नवो CM कोण येतलो तागेलो कमिश्नर रे.
आनी हरशीं म्हूण आमी भितरल्यान सगळें सेटींग केलां जॉब कोणा दिवपाचो एक मंत्र्याली भावोजी बी दिवपा म्हणून हो इंटरव्यू म्हणटा तो सगळी एक बेश्टी फॉर्मेलिटी कोणा सांगप ना अजून मेरेन कोणा आन्सर दिवपाक कळना कारण आमी प्रश्नच मुद्दम तशे विचारतात एनिवे आतां एक लास्ट कॅन्डिडेट उरला सो प्लीज वेलकम our last candidate of the day, Bappa Shivrak. Welcome to interview, Mr. Bappa Shivrak. बोरो बप्पा, आप नदी के बीच एक बोट पर है और आपके पास 2 सिगरेट के अलावा और कुछ भी नहीं है. आपको एक सिगरेट जलानी है. कैसे जलाओगे? सांगतो म्हणून वाईट धंदा का हो पण इसके 3-4 सोल्यूशन हो सकते हैं. हाँ? आनी उत्तर हरशी कोणा कळना मरे हो आनी 3-4 सोल्यूशन आसा म्हणटा बरें बरें सांग पळोवया. एक सिगरेट को पानी में फेंक दो देन बोट विल बिकम लाइटर और लाइटर से आप सिगरेट जला सकते हैं. ना जाल्यार एक सिगरेट वयर उडय आणि कॅच इट कॅच धर बिकॉज कॅचीस विन द मॅचीस अँड युजिंग द मॅचीस दॅट यू विन यू कॅन लाईट द सिगरेट. हो एका वडच्यान पचकायता पूण आन्सराय सारको दिता मरे पडूक पाड व्हरून. अजून आणि एक सोल्युशन आसा सांगचें. सांग सांग. इंग्लिशीन सांगता टेक सम वॉटर इन युअर हँड अँड ड्रॉप इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप इट विल साउंड लाइक टिप 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 टिप. हैं? उससे क्या होगा? अरे सर आपने वो गाना नहीं सुना टिप टिप बरसा पानी पानी ने आग लगाई इस आग से आप अपनी सिगरेट जला सकते हैं. सर यदि ये भी काफी नहीं है तो अभी भी मेरे पास एक और उपाय है. तो ये भी सांगता आप एक सिगरेट से प्यार करने लगिए दूसरी अपने आप जलने लगेगी. यस करेक्ट करेक्ट. अरे वो मिनिस्टर के भावोजी को मारो गोली नौकरी तो साले इस बंदे को बाप्पा को ही मिलेगी. ये साला कुछ भी कर सकता है. वेल डन बाप्पा वेल डन. तू ही हमारा अगला कमिश्नर बनेगा. हांव कमिशनर जावन कमिशन घेवपा लागतकीर म्हगेले अर्धी कमिशन तुका. ओश हळू 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 हळू. अरे लाईव्ह असा मरे आम्ही माग फोना घालतलो. आणि एक सांगू सांग सांग पूण सवका सांगा. एक वडच्यान हळदी कुकूम आणि दुसरी वडच्यान इलेक्शना म्हणटकीर पयली वायन आणि मागीर वायन. हे चुप. तुगेली पचकीपण सोंपली जाल्यार इंटरव्यू बंद करया. बंद कर जाल्यार कर म्हगे बापायले कितें वता हांव चाललो. आयलो पळय त्या मिनिस्टरालो फोन आपल्याला भावोजी कामा लाय म्हणटालो तो. हॅलो सर. ओय कितें चल्लां रे तुवें. म्हगे भावोजी कमिशनर कर म्हणिल्लो मरे. हो कोण आतां बापू शिवराक म्हणून. सर न्ही सर आयकून तरी घे आयकून तरी घे. म्हाका कांयच आयकुपा नाका. आयच्यान तुगेली कमिशन बंद आनी तुगेली नोकरी बी गॉन. चल घरा. म्हजे कडेन शाणपण करता चोरा. यू आर फायर्ड. जिंदाबाद जिंदाबाद. मोदीजी कोंकणी बरो उलयता. म्हज्या सगळ्या गोंय कोरोना कारानो कोरोना आसूं कितें म्हणजे कारानो कोरोना एकच तें कोरोनाय आसा न्ही गोंयाक सामको वाडटा. तर आज पळोवया प्रधानमंत्री मोदींची विकली बात आणि कोंकणी प्लस हिंदी हांव आनी फुडली कांय उलयना डायरेक्टली. समेस्त गोंयकारांक म्हजो नमस्कार. अब की बार शियांक कुडकुडून कोरोना काबार. आमचे गोंयकार खूबच हुशार. म्हाका परत 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 विचारतात की मोदीजी ही वॅक्सिनां आयुष्यभर घेवची पडटली क्या. म्हज्या गोंयकारांनो सद्याक आमी 2 डोस घेतले आनी म्हूण आमकां सर्टिफिकेट मेळ्ळी.
आता आणि एक डोस घेवचो पडटलो, मागीर आमचो डिप्लोमा कंप्लीट जातलो. मागीर आनी एक चवथो डोस कुल्याक घेवपाचो, जो घेतगीर तुमकां डिग्री मेळटली. आनी एक फाटीं अशी डिग्री मेळ्ळी की मागीर PhD कंप्लीट जावन डॉक्टरेट मेळसर वॅक्सिनां घेत रावपाचें. सगळ्या लोकांक फक्त एकूच प्रश्न पडटा की हो कोरोना परतून कसो वाडटा. भाइयों बहनों, बच्चों की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है. तभी तो जैसे ही स्कूल खुलते हैं एक नई वेव आ जाती है और कोरोना भी अपना रंग बदल देता है. पयर कुडचड्यार एका घरांक नवीच लग्न जाल्ली सुनबाई जेवणाक मीठ घालपाक विसरली आणि जेवणाक रूच ना म्हूण आख्खी फॅमिली कोविड टेस्ट करून आयली. कारण रूच नासप म्हणल्यार कोरोनाचे एक सिम्पटम जावन आसा. म्हूण तुमकां जर जेवणाक रूच ना दिसता जाल्यार रोखडेंच तोंड घेवन कोविड टेस्ट करपाक वचनाकात. पयलीं जेवणाक मीठ घाला काय ना, च्याक साकर घाल्या काय ना, ये पहली चेक करात. कल गोवा में चुनाव का प्रचार करते वक्त मैंने एक वोटर से पूछा कि भाई हम पानी क्यों पीते हैं. तो वो बोला कि मोदी जी, हम पानी पीते हैं क्योंकि हम पानी खा नहीं सकते. इतना तेज दिमाग इनके पास आता कैसे है, इसके ऊपर भी किसी ना किसी को एक रिसर्च करना चाहिए. म्हज्या गोंयचे लोक व्हॅलेंटायन्स डेक गोंयाक इलेक्शन म्हूण सामके बेजारल्यात. कॉलेजीची बाबू आनी शोना बोवाळ मारतात. तेन्ना ह्या बाबू शोनाक हांव सांगपाक सोदतां, अर्ज किया है, इश्क करने से पहले उसका अंजाम देख लो. अगर फिर भी समझ ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो. आणि लास्टाक हांव फक्त एकच सांगपाक सोदतां की सदांच न्हावपाची गरज ना. मनीस म्हणटा तो मनान निवळ आसपाक जाय. तेन्ना मन सदांच निवळ दवरात आणि आंगाक वेसलीन लाव न्हिदात. बहुत बहुत धन्यवाद. जिंदाबाद जिंदाबाद. तर इश्टानो, गेल्ल्या आठवड्याक आमच्या बरोबर आशिल्लो नील कामत आणि नीलाचो परफॉर्मन्स सामको इतलो बरो आशिल्लो. खूब जाणांनी ताका सामको स्पेशल एप्रिसिएटूय केलो. म्हाकाय खूब फोन आयले की खऱ्यांनीच तुवें बरें केलें म्हणून, कशें टॅलंटाक ह्या तुज्या एपिसोडाक हाडलो. आनीक लास्ट एपिसोडाक हांवें लास्टाक मेन्शन केल्लो म्हजो नंबर की तुमच्याय भुरग्याच्या मदीं जर आसा असो टॅलंट जाल्यार म्हाका ते व्हिडिओ धाडपाक. आनी खूब 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 व्हिडिओ आयले. हांव अशें म्हणपाक शकता की आमचो गोंयचो फुडार खऱ्यांनीच कला ह्या क्षेत्रांत सामको बरो आसा. आनीक अशेंच हातूंतलें आज एक तुमच्या मुखार एक ल्हानशें बाय, एक चली आपल्यालो परफॉर्मन्स घेवन येता. लेडीज अँड जेंटलमॅन, प्लीज वेलकम धनिका केरकर इन द कॉमेडी पार्टी. दीदीक बरो नवो ड्रेस घेतलाय मगे. म्हाका घे मगे नवे कपडे. अरे तुका पैसे दोल्ल्या रे कपडे घेऊन. फाल्यां येऊन घेऊया. आता लेट जाता, चल या घरा. ओके ना? हांव 10 रुपयाची चॉकलेट घेता तर म्हाका. चल बेगीन घेऊन यो. म्हाका एक चॉकलेट दी. भैया पैसे दे दो. घे तुका. पैसे कित्याक दिता रे तेका? घे तुका. चल यो घरा. कित्याक ते बाबड्याक पैसे दिवंक नाय तुवें? पळय बाबू, भुरगीं भीक मागूंक बसतात पळय, तांकां केन्नाच पयशे दिवंक जायना. कित्याक लोक भुरग्यांक पयशे दितात पूण तांकां किडनॅप करता आनी अशें भीक मागूंक बसयता. दिवंक जाय जाल्यार ती खावंक नाल्यार कपडे दिवंक जाय. ओके, घेत नवो ड्रेस. थँक्यू. अरे बायचे नवे कपडे कित्याक व्हरून दिले तेका? मम्मी
माझ्या पैशांचो ती दुसरो ड्रेस घे, म्हाका नाका नवे कपडे, हांव तेच घालता. शाणो म्हजो पोरतो. आणि तुम्ही मी भिकाऱ्या भुरग्यांक पैसे दिवन चाइल्ड किडनॅपिंगाक एन्करेजमेंट दिव नाकात आणि फेस्टिवलांक पयली गिफ्ट तांकां दियात जेंका गिफ्टाची खरी गरज आसा. वयता हांव. चल रे बाबू. जिंदाबाद जिंदाबाद. तर इश्टानो, हे आशिल्लें धनिका केरकर. धनिकान आपल्या सुंदर अशा परफॉर्मन्सांतल्यान एक बऱ्यांतली बरी मेसेज तुमकां सगळ्यांक दिल्ली आसा. तुमच्या भुरग्यां मदीं जर आसा असोच टॅलंट जाल्यार म्हाका व्हॉट्सएप करपाक विसरनाकात. तुमच्यो डिटेल्स 9503816995 ह्या नंबराचेर. तर इश्टानो, हो आशिल्लो आमचो आयचो एपिसोड. मेळचे फुडल्या आठवड्याक ह्याच दिसाक ह्याच वेळार. आनी एक गजाल लक्षांत दवरात, युअर वोट काउंट्स. म्हणूनच 14 फेब्रुवारीक मतदान करपाक विसरनाकात. जय हिंद, जय भारत.